मोगाच्या बाबा भयणीनो, पवित्र साक्रामेंताच्या आराधनाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. संसार बाबा भयणी आज दुखाच्या खोंडांत बुडून गेला. मनशाचें जिवीत सुकोन गेल्ल्या धरणीपरी जावन गेलां. पावशिले दीस आरंभ जाल्यात तरी हर एका मनशाच्या वैयक्तीक जिवनांत, हर एकल्या मनशाच्या कुटुंबा जिवनांत, हर एकल्या मनशाच्या सामाजीक जिवनांत बाबा भयणी एक तराची सुखीदाड भरून गेल्या. आज मनीस दुखाच्या कोंडांत म्हणले बरी बुडून गेला. खंत बेजाराय मनशाक बोंतुनी रेवड घालून आसा. मनशाचें जिवीत एका समाधी भशेन जावन गेलां. एक समाधी म्हळ्यार कितें आमकां गोत्त आसा. त्या समाधींत आसात केवल सुखी हाडां. जीव आसली कूड समाधींत ना. कित्या खातीर मनीस मरून गेल्लो तो समाधीक वेता. बाबा भयणी, आयच्या ह्या संवसारांत आमचे बोंतुनी एक दिश्ट घालता आसतना मनशाच्या जिवनाचेर आयिल्ले कश्ट नियाळ करतना, मनशाच्या आत्मीक जिविता विशयान चिंतना एका रितीन मनीस आज जीवनांतले परीन जाला. कितें मनशाक संवसारी रितीन बोळ दिवचें म्हूण चिंतलांगी तें आज हालता, ती बुन्याद हालता. कित्याक संवसारी संगती आज मनशाक राखोवंक शकनात. आनी एका वाटेन बाबा भयणी, विपरीत रितीन मनीस संवसारी संगतीक लब्धून आज देवाविन म्हणले बरी संवसार जाला. आनी त्या देखून देवाविन आसले मनशाचें जीवन सुखीदाडीचें जीवन जालां. समाधी भशेन त्या देखून बाबा भयणीनो, आज आमी सगळ्यांनी पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं संवसाराक जीव दिवच्या पासत माग जाय. बाबा भयणीनो, हर एकल्या मनशान ताच्या जिवितांत, वैयक्तीक जिवितांत, कुटुंबाच्या जिवितांत, सामाजीक जिवनांत देवाचें हाजीरपण भोगस जाय. तें देवाचें हाजीरपण भोगतना मात्र मनशाक खंडिसावनी समाधान आसा. कित्याक मनशा थंय देवाचो मोग वस्ती करता. बाबा भयणीनो, ह्याच खातीर आज मागया सगळो संवसार सोम्याच्या पांयां तळी हाडया. एक घंटो भर आमी सगळ्यांनी वेळ करून वो त्याग करून जेजूच्या पांयां तळी बसून संवसारा खातीर मागया. बाबा भयणीनो, आज आमचें मागणें बळा अदीक जालें तर संवसार जिवाळ जातलो. संवसारांत देवाचें हाजीरपण मनीस भोगतलो. संवसाराचेर आयिल्लीं अनवरां देव निवारतलो. ह्या पासत भावार्थान, भक्तीन आमी ह्या आराधनांत भाग घेवया. आनी सोम्याची कृपा, सोम्याचे आशिर्वाद, सोम्याची सकत आज सगळ्या संवसाराचेर, मनशा कुळाचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या पवित्र सभेचेर, आमच्या एकल्याच्या वैयक्तीक जिवनाचेर मागया. आनी उंड्या रुपार जेजूक आमचे मदें स्विकार करूंक आमी तयार जावया. मुझा सोमिया, मुझा देवा, मुझा सोमिया, मुझा देवा, मुझा सोमिया, मुझा देवा, मुझा सोमिया, मुझा देवा. तुझो मोग
तुका अर्घां दिता दनिया तुजो मोग करता तुका अर्घां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता तुजो मोग करता तुका अर्घां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा Alleluia, 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 Alleluia. सोम्याक काळजांत आराधन करया संवसारान म्हजी आस्त बदीक हो जेजू मात्र भावा भयणी ह्या संवसारांत म्हाका जिवीत दिल्लो ह्या संवसारांत म्हाका समजून घेवचो ह्या संवसारांत रात न्ही दीस म्हजे विशयान चिंतचो हर एक दीस आपलो मोग म्हजे थंय गुंतून आपल्या मोगांत एकवटावचो हो सोमी मात्र ह्या जेजूचें जीवन म्हजें जीवन बाबा भयणी उंड्या रुपार असो जेजू म्हजो जीव ताजे विणे म्हजें जीवन ना ह्या संवसारांत हांव जिवंक शकना सोम्या पवित्र उंड्या रुपार आमचे मदें आदर आसाय आमचे जिवीत तुका भेटोवन दिता आमी मनीस सोम्या आमचे लागीं आमचे म्हणलें कांय ना जेजू ही म्हजी कूड ह्या कुडींत असो म्हजो स्वास ह्या कुडींत वाळचें तें रगत ह्या कुडींत तुवें दिली ती जाणवाय आनी ह्या कुडींत तुवें दिली ती बुदवंतकाय सोम्या हें तुजें वर्तें देणें सोम्या म्हाका हें देणें दिलां हांवें तुवें म्हाका आज तुका तें समर्पण दिता सोम्या सोम्या जेजू हर एक दीस उजवाडून अस्तंत पर्यंत हांव कितें करता सोम्या हें सगळें सोम्या तुजे उर्बें चलता म्हजे उर्बें कांय सरना सोम्या धूळ आनी माती हांव आज आसा सोम्या हांव फाल्यां हांव आसचो ना केदळा म्हजें जिवीत आखेर जाता केदळ ह्या संवसारांत हांव वेतलो सोम्या हांव कांयच नेना पूण आज जर सोम्या तुजे मुखार हांव उबो आसा तुजे मुखार हांव म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पण हांगासर आयलां तुजे मुखार सोम्या म्हज्या जिविताची कस हांव वांटून घेवंक आयलां तुजे मुखार सोम्या म्हज्या जिवितांत तर एक म्हजी खुशी तुका समर्पण आयलां हें सगळें तुजें सोम्या तुजे मुखार हांव तकले बागायतां आराधन करता समर्पिता म्हजें जिवीत म्हजें कुटुंब म्हजें सगळें जेजू तुका हांव समर्पिता आनी आराधन करून गायता आराधन करता सोमिया सरपोडून वंदिता दनिया आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया
Alleluia, 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 Alleluia. सम्यान जिसू तू जावन आसाय म्हजो सोमी सोम्या कंच्या घडये या संवसारांत म्हज्या आवयच्या गर्भांत हांव आयिल्लो सोम्या त्या घडये ती म्हाका जल्म दिल्ली आवय आनी म्हाका जन्म दिलो बापय ती म्हाका सर्वस्व जावन आसली सोम्या त्या आवयच्या गर्भांत 9 महिने हांव जियेल्लो त्या आवयच्या गर्भांत तिने म्हाका जीव दिल्लो आनी ह्या संवसारांत सोम्या हांव जल्म घेता आसतना तुवें दिल्लें तें वारें आनी स्वास घेवन ह्या संवसारांत हांव आयिल्लो खाली हातांनी आयिल्लो सोम्या म्हज्या आवयन आनी बापायन म्हाका पोसलें म्हाका खावंक दिल्लें म्हाका जेवंक दिल्लें म्हाका न्हेसोवंक दिल्लें म्हज्या जिविताक एक रूप दिलें म्हाका शिकप दिलें म्हज्या जिविताक एक दिशा दिली म्हज्या जिविताची वाट दाखयली सोम्या हें सगळें तुजे वरवीं तुवें म्हाका दिल्ली ती आवय तुवें म्हाका दिलो तो बापय तुवें म्हाका दिली भाव आनी भयणी तुवें म्हाका दिलें तें कुटाम तुवें म्हाका दिल्लें आत्मीक वडिलां तुवें म्हाका दिल्लो हो संवसार तुवें म्हाका दिल्ली सर करपाक सोम्या हें सर्वस्व तुजें तावन आयिल्लें तूं म्हजो सोमी सोम्या हें सगळें तुजें तावन येता कितें सोम्या हांव तुका दिवं कांय ना म्हजे लागीं सोम्या आस ह्या संवसारांत तुजे सारकें आमी जीव चंचेक संतोश सोम्या त्या खातीर जेजू हांव आशेतां ह्या संवसारांत जेजू म्हजें जिवीत तुवें दिल्लें तुज्या महिमे खातीर तुज्या वर्तेपणा खातीर तुजी महिमा ना वाडच्या खातीर तुज्या नांवाची महिमा परक करच्या खातीर जिवीत म्हज्या जिविताचो स्वास अक्रेची घडी पर्यंत जेजू तुजे खातीर हांवें म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत म्हज्या समाजांत पवी सभेंत करसूं जेजू म्हाका ह्या खातीर आशा आसा ही म्हजी आशा तुका समर्पिता सोम्या आनी तुका हांव आराधन करतां तुजे मुखार तकली बागयतां कित्याक तूं म्हजो देव तूं म्हजो सोमी तूं म्हजें सर्वस्व हें सगळें तुवें दिलाय तुका समर्पण सोम्या तुजे मुखार सर पडोवन गायतां तुजी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता दनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा Alleluia, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Sudi Jesu, Grab Jesu, God Jesu, Man Jesu, Tukar Jaya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
बाबा बहिणी, एक घडी भर तू बसले कडेन तावन तुजी दिश्ट ह्या सोम्याचेर लाय. त्या सोम्याक पळय. दोन 2000 वर्सां आदीं त्या कालवारीच्या दोंगरार कुर्साचेर उमकाळून आसलो वस्तू तुजे मुखार आनी म्हजे मुखार उंड्या रुपार हाजार आसा तो सोमी. 3 किल्यांचेर 3 घंटे बाबा बहिणी तो उमकाळलो. ते 3 घंटे ताच्या कुडींतलो जीव आसता पर्यंत कितले कळवळे आनी वळवळे ताणें भोगुल्ले. बाबा बहिणी, 3 घंट्या नंतर यस सोम्यान, बापा तुजे अती म्हजो आत्म उपसून दिता म्हणून आपलो प्राण बापाच्या हातान उपसून दिलो. बाबा बहिणी, त्या घडये सोम्याचे ते मरण सगळ्या संवसारा खातीर व्हरतें एक घडीत कोरप्याचें घडीत जावन आसलें. सोम्याची कूड त्या घडये बाबा बहिणी निर्जीव जाल्ली. पूण बाबा बहिणी, जो सोमी तुजे आनी म्हज्या मुखार आसा, निर्जीव कूड फणांतली 3 दिसां उपरांत तो जिवंत जालो तुका आनी म्हाका जीव दिवच्या खातीर. मरण म्हणलें पुसून काडलें, निर्जीव जाल्ल्या कुडीक जीव दिलो. मनशा कुळाचें जिवीत सुकोन गेल्ल्या हाडा बरी जाल्लें ताणें नवें रूप दिलें. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल सांगता, सुरविल्या आदावन मनशा कुळाक पाताळ काडलें, मरण हाडलें. आनी सोम्यान दुसऱ्या आदावन मनशा कुळाक जिवीत हाडलें, नवो जीव दिलो. बाबा बहिणी, हें सोम्यान तुज्या आनी म्हजे खातीर केल्लें. आज बाबा बहिणी, आमची संवसारांतल्या जिविताची घडी भोवशा कालवरेच्या दोंगराची जावंक पावल्या. बाबा बहिणी, मनीस आज 4 भोंवतणी कश्ट जाता. मनीस आज निराशेक सांपडला. मनीस आज असहायक जाला. मनशा वरवीं कितेंय करूंक जायना. आज संवसाराच्या कोनशाक विस्तारली मारेकार कोरोनाची पिडा मनशाक बळाहीन करूंक पावल्या. मनीस हात उदारे करन देवाची काकुळतो मागच्या स्थितीक पावला. दुसरें कितेंच मनशान करूंक जायना. एक मात्र मनीस हात देवा कडेन मागता, देवा म्हजी काकुळतो कर, देवा म्हाका बचाव कर, म्हजो जीव उरय. हाचे व्हरतें आसा आयकपण मनशाचें दुसरें कितें आसा बाबा भयणी. पूण उडास आमी दवरया बाबा भयणी. कित्या खातीर कालवारेच्या दोंगरार सोमी मरण पावलो? कोणा खातीर मरण पावलो? ताच्या मरणाक कितें अर्थ आशिल्लो? ताच्या कुर्साच्या मरणाक कितें कारण आशिल्लें? बाबा भयणीनो, एकच एक जावन आसलो मोग. मोग. अपुरबायचें कीर्तन आमी ह्या कंतार आमी गायता. क्रिस्ता सो मोग तो
कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नासलोलो क्रिस्तसो मोग तो कावणेन तावन कुर्सा पर्या मोग ताणें केलो. कितल्या आपुरबाची उतरां बाबा भयणी, कोणीच विसरानातलो कितल्या आपुरबाचो मोग सोम्यान केलो. बाबा भयणी, आज हो मोग म्हाका आनी तुका जीव जावन आसा. आज सगळ्या संवसाराक बाबा भयणी, निराशेच्या ह्या वेळा, समसोलवणेच्या वेळा, आमी पिडेक सांपडल्या वेळा, सगळो संवसार देवाची काकूट मागच्या वेळा, आज मनशाच्या असहायपणाच्या वेळा, आज वयल्या वयर मनशाचेर अनवरां आयिल्ल्या वेळा, मनीस आज धरणीक देंकल्या वेळा, मनीस आज दुकान गळून रडोवच्या ह्या वेळा, बाबा भयणी, आज म्हाका आनी तुका जीव दिवचो सोम्याचो मोग. आज वचो सोम्याचो मोग बाबा भयणी आमकां जीव दिता. तर आज सोम्याचो मोग न्ही हाडया. सोम्या हांकां आज आमी सांगया, सोम्या तुवें आमचो मोग केलोय, आमी तुजो मोग करूंक आशेता. सोम्या, म्हज्या मोगा खातीर तुवें सगळे कश्ट सोंसले. सोम्या, म्हज्या मोगा खातीर तूं एक अपराधी जालोय. सोम्या, म्हज्या मोगा खातीर तुवें कांट्याचो मुकूट तुज्या तकलेर घेतलोय. सोम्या, म्हज्या मोगा खातीर जर्मनाचे मार केले. सोम्या, म्हज्या मोगा खातीर तूं परदीक खुरीस काणून कालवारेच्या दोंगरार सरलोय. सोम्या, म्हज्या मोगा खातीर तुजी कूड सगळी गायांनी बरोवन गेल्ली, पापचल्ली. सोम्या, म्हज्या मोगा खातीर त्या कुर्सार तुजे हात आनी पांय त्या खिळ्यांक सोम्या तुवें दिले. सोम्या, म्हज्या मोगा खातीर 3 घंटे त्या कुर्सार वळवळय. सोम्या, सोम्या, म्हज्या मोगा खातीर तुज्या कुडींतलो आख्रेचो रक्तचो तेंबो आनी उदकाचो तेंबो पर्यंत त्या कुशींत तुवें वाळयले. सोम्या, म्हज्या मोगा खातीर तुजो जीव तुवें दिवन त्या केलोय. सोम्या, आज इतलो मोग म्हजो केलाय. सोम्या, मरण पावले म्हाका जिवीत दिलाय. सोम्या, म्हज्या कश्टान म्हाका तुवें धैर्य दिलाय. सोम्या, म्हज्या निराशेन तुवें म्हाका बरवसो दिलाय. सोम्या, हो तुजो मोग नियाळतना सोम्या आमी तुजो मोग करूंक आशेता. सोम्या, तुज्या मोगा खातीर जेजू म्हजें सगळें जिवीत हांव तुका दिवंक तयार आसा. सोम्या, सोम्या, तुजो हो मोग हांव नियाळ करून गायता, तुजो मोग करूंक आशेता. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता, हांव आशेता. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू 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 हांव आशेता. फाल्यां कितें घडत तें हांव नेणा. फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना. फाल्यां कितें घडत तें हांव नेणा. फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. पुरो तुजो मोग सोम्या तें हांव जाणा. फाल्यां कितें घडत तें हांव नेणा. फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूंक
सोम्या जेजू आशेता सोम्या तुझं मोग करू गांव आशेता जेजू म्हणजे जिवीत जेजू हांव चिंतना एक घडी पर्यंत हांव गुंडायन चिंतीन सोम्या आज म्हणजे जिवितांत कितें जालें फाल्यां कितें घडटा हांव नेना सोम्या सगळें तुज्या हातांत आसा सोम्या कालची रात पाशार जाल्या पूण कालचे दिसा आसले मनीस आज दैत्य संवसारांत नान सोम्या कालच्या दिसा दैत्य जण भलायकी नसले आज सकाळी खबर आयकतना तांची भलायकी बिगडल्या सोम्या काल ग्रेस्त आसले आज दुबळे जाल्यात काल सोम्या भरवशान आसले आज निराशी जाल्या सोम्या मनशाच्या जिवितांत आज कितें घडटा फाल्यां कितें घडटा सोम्या आमी कोणी ना पूण जेजू एक मात्र हांव जाणा एक मात्र हांव जाणा सोम्या कितें हांव घोगडायन जाल्यार तुजो मोग आसा सोम्या तुजो मोग आसा म्हजी भलायकी वसत म्हजो जीव वसत म्हजे पयशे वेतीत म्हजी ग्रेस्तकाय वसत म्हजें म्हणलें सगळें सांटीत सोम्या तुजो मोग म्हाका सांडिना त्या मोगाचेर विश्वास आसा त्या मोगाचेर हांव पाती येता सोम्या म्हज्या जिवितांत दुखाच्या कोंडांत हांव केदळां आसा तूं म्हजे सांगाता आसाय सोम्या आज तुज्या मोगाची गरज आसा सोम्या सगळो संवसार दुखाच्या कोंडांत बुडला सोम्या कितलें दूख मनशाक थंय भरून गेलां हाकंतच आसा सोम्या उदीत तितून हस्ते पर्यंत सोम्या मुडलातान पाडला पर्यंत तेनकातान बडका पर्यंत सोम्या हर एकलो मनीस कश्टांत आसा सोम्या संवसारार आयिल्ली मारेकार पिडा ह्या पिडे वरवीं आयिल्ले कश्ट ह्या पिडे वरवीं आयिल्ली दोरबळकाय ह्या पिडे वरवीं उपजलो आकांत ह्या पिडे वरवीं असो अपाय ह्या पिडे वरवीं जावची ती मरना ह्या पिडे वरवीं जावचो तो नश्ट जेजू चिंतना आंगान शिरो धांवता सोम्या सगळो आज संवसार दुखाच्या कोंडान बुडून गेला सोम्या आज तुज्या राजाक आशेत हांव सोम्या तुवें आसा जय तुज्या राजान दूख ना तुज्या राजान सलवणी ना तुज्या राजान बेजार आयना तुज्या राजान बेना तुज्या राजान दूख ना कंत ना टेन्शन ना तुज्या राजान सोम्या समाधान आसा मोग आसा हो मोग आमकां जाय सोम्या या तुज्या मोगाक आशेत हांव आनी गायता हांव दुखाच्या कोंडान संसार बुडून गेला 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 सुखाच्या राजाक तुझ्या भोव आशेला सुखाच्या राजाक तुझ्या भोव आशेला दुखाच्या कोंडान संसार बुडून गेला दुखाच्या कोंडान संसार बुडून गेला दुखाच्या गोगाक तुझ्या भोव आशेला सुखाच्या राजाक तुझ्या भोव आशेला तुझो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां तुझो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां दर्शन दी सोम्या वोडका कुळतीन तुज्या दर्शन दी सोम्या वोडका कोळटीन तुज्या दर्शन दी सोम्या वोडका कुळतीन तुज्या दर्शन दी सोम्या वोडका कोळटीन तुज्या शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या शांती दयेन लाभय आत्म्याक म्हज्या
कुळती तुझ्या समाधान लाभय आत्म्याक मोज्या शांती लवय दयेन आत्म्याक म्हज्या तुजो मोग करून सोम्या जेजू हांव आशेतां तुझो मोग करून सोम्या जेजू हांव आशेतां तुजो मोग करून सोम्या जेजू हांव आशेतां तुझो मोग करून सोम्या जेजू हांव आशेतां तुजो मोग करून सोम्या जेजू हांव आशेतां हांव आशेतां बाबाई बहिणी तरी एकले आमी एक घडीभर आमच्या जिविताचेर दिश्ट केल्या देवान आमचो इतलो मोग केला आपल्या पुता जेजूक ताणें आमकां दिला तुज्या आनी मोगा खातीर जेजून उंड्या रुपार हे आमकां सांगात दिला तुवें आनी हांवें बोब मारतना ताणें हर एक आमची बोब आयकल्या आमी रडतना ह्या सोम्यान आमची दुखां पुसल्यांत हांव एकसुरो आसतना हे सोम्यान म्हाका सांगात दिला हांव पडल्या वेळार ह्या सोम्यान म्हजो हात म्हाका उखल्ला म्हाका सोलोंक तांकल्या वेळार ह्या सोम्यान आपल्या हातांनी म्हाका उखल धरला म्हज्या कुडीचे आनी काळजाचे गाय आपल्या रक्तान ताणें नितळ करून पुसून ते थांबयल्यात म्हज्या जिवितांत हांव कठीण खंती बेजारांत आसतना म्हाका धैर्य दिला हांव दुखांत आसतना ताणें म्हाका बुजयला वय बाबा भयणी कितें सोम्यान करूंक बाकी उरला तुज्या आनी म्हजे खातीर कितें सोम्यान बाकी उरला करूंक तुजे आनी म्हजे खातीर कांयच ना तर आमच्या सोम्यान बाबा भयणी इतलो मोग आमचो केला हांवें तसो मोग केला गे एक घडीभर बाबा भयणी संवसाराचेर दिश्ट घालया आयचो संवसार आत्तां आमी खंतरांत आयकलें संवसार दुखान बुडोवन गेला कित्या खातीर संवसार पातकान बुडोवन गेला संवसार पातकान बुडोवन गेला मनीस देवाक विरोध केला मनीस देवाचे अनुपकारी जाला मनीस परत्यान परतन देवाक दुखयता मनशा खातीर देव आमकां सांगतपण दिता जाल्यार मनीस देवाच्या सांगतपणान पयस वेता आमच्या सोम्यान आपलो जीव आमचे खातीर दिलो जाल्यार आनी आपलो जीव परत परत उंड्या रुपार दिवंक तयार आसा तर मनीस आज देवातून आनी पयस पयस वेता बाबा भयणी सोम्यान आमचो मोग केला मोग हांवें सुक्या हाडां भाशेन समाधी सारकें आसलें म्हजें आनी तुजें जिवीत त्या मोगान जिवाळ केलां आनी आमी बाबा भयणीनो हो मोग विसरून आमचें जिवीत राग द्वेष हागे फारीकपणू जिद्द आनीत खोटेपण अन्याय लढाई झगडी द्वेष आनी कितें कामातुराय हळशीकपणू वायट खोटेपणू पोटार्दपणू हामाल पिवणे वायट संवयो आनी हाच्या फाटल्यान गेल्या आमी हाचे तावन आमकां सुटका जोडूंक नाका
संसार कोण केला आम्ही करच्या वाईट कर्तवा उर्वी आम्ही करच्या अन्याय उर्वी आम्ही मनशा पण विसरून एकामेकाक आम्ही मोग दिवच्या बदलाक एकामेकाचे जिवीत आम्ही दुखाचे केल्ले करण हर एकल्या मनशाचे जिवीत पिड्ड्यार करणं आम्ही खोटेपणान जियेता बाबा बहिणीनो संवसारान देवाक जागो खंय आसा जागो देवाक सांत पावलो कोरिंतकारां बरिल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 16 कितें म्हणटा तुम्ही पवित्र आत्म्याची मंदिरा म्हण तुम्ही नेणान घे तुम्ही पवित्र आत्म्याची मंदिरा म्हण तुम्ही नेणान घे भावा बहिणीनो या पवित्र टेम्पलांत सोम्या आसा गे आदमच्या काळजांत एक घडी बर चिंत्या बाबा बहिणी सोम्या आमच्या काळजांत आसा गे आमी म्हणटा संसार आज अनवरान संपडला संसारांत पिडा शिडा आयला संसारांत विघ्ना अनवार आयल्यांत जिवीत कश्टांचें जालां कित्या खातीर बाबा बहिणी कित्या खातीर अशें जाता देवाक आमी सांडला न्हय गे आमचें काळीज देवाचें तेंपल जावन आसलें आज देवसाराचें बिडार जालां न्हय गे कितल्या जाणांच्या आमच्या काळजांत राग बरोवन गेला इतलें जाल्यार देवान आमचे मुखार इतलें परत दाखोवन दिलें री राग सोडूंक तयार ना आमी आमचे जिद्द सोडूंक तयार ना आमकां पेल्या सो मोग करूंक नाका आमच्या कुटुंबांत सो मोग करूंक नाका द्वेश लढाई झगडे केसी कोर्ट कचेरी सोडूंक नाका आमकां बाबा भयणी ह्या संवसारांत लेखावरती आशा पटार्थपण खावच्या पिवच्या खातीर आमी आसांव गे आमची कूड ह्या खातीर देवान दिल्या गे देवाचें मंदिर पवित्र देवाचें मंदिर तें तर ह्या कुडींत देवाक जागो ना गे मागीर कशें आमकां बरें जावचें कशें संवसारार विघ्नां येनासतना रावची भावा भयणीनो देवाचो मोग आमचे ती उणवतला आमचे ती पातक वस्ती करता तें पातक आमकां जिवंक सोडिना मार्काच्या वांजेलांत बाबा भयणी 5व्या अध्यायांत आमी पळयता देवसार लागलो तो मनीस तूं कितें करता देवसार लागलो मनीस ताच्या घरा सजा आसलो तो घर सोडटा समाधीन वचून रावता सिमेस्त्रीन वचून रावता स्मशानांत वचून रावता कित्या खातीर ताचें घर ना गे ताचें कुटुंब ना गे ताची म्हणजे मनशां नात गे तें ताका सोडिना कित्याक ताची ती देवसार आसा देवसार आसा देवसाराच्या सक्तीन तो चलता त्या देखून तो घर सोडटा आपल्या पेल्याक सांडटा देवाकी सोडटा गोरयांनी वचून जियेता गोरयांनी ते भिरांकूळ जिवीत जियेता मनशा मदें तो ना बाबा बहिणी केन्ना पातक तुजे ती मुजे ती वस्ती करता पातक मुजे ती रास करता आमी कुटुंब सोडता मोग सोडता आपल्या पेल्याक सोडता मागणें सोडता भक्तीपण सोडता देवा थंय भिरांत सोडता आमी संवसार सोडता शेस समारांक सोडता आमी गोरयांनी जियेता एकसूरपणान जियेता काळोखान जियेता आमकां कोसायता आमचे जिवीत पिड्ड्यार करता तर बाबा भयणी आमचे पातक रडया देवा मुखार आमच्या पातकाक पक्षाने मागया आज आमी
पातकांतले भायर येवंक जाय. बाबा भयणी, संवसारांतले अनुवारान देवान निवारूंक जाय. तर संवसारांत आज मनशान ह्या पिडेचेर जैत व्हरी जाय. तर संवसारांत मनशान समाधानान जिये जाय. तर आज मनशान पातकांतले भायर येवंक जाय. पातक रोडोवंक जाय. जिवीत बदलूंक जाय. ह्या खातीर सोमी म्हणटा, पातक रडा, जिणी बदला. मार्कसो वांजेल अध्याय 1:15. वेळ भरतीसलो, पातक रडा, जिणी बदला. तर बाबा भयणी, एक घडी बरो आमी सकड पातकचें बक्षाणें मागया. आमचें पातक रडया. जिवितांत केल्लीं एक पातकां आमच्या सोम्या मुखार हाडया आनी पातकचें बक्षाणें मागून आमी गायन रुपार सोम्याची काकूट मागया. कितें आमी पातक केलां, कितें आमी सुखी केल्यात, कितें आमच्या पेल्याक दुखयलां, कितें आमच्या काळजांत वायट धरलां. आमचो राग, आमचो द्वेश, हागे, पारीकपणू, जिद्द, वायट, कोडेपण, कामातुराय आनी निस्कळपण, हें सगळें सोम्याक आमी समर्पया. सोम्या आमकां नितळ कर. सोम्या आमकां बक्षी. सोम्या आमची काकूत कर. सोम्या आमची बिरमोद पाव. सोम्या आमकां आमची पातकां बक्षी. तुज्या पेंगेन आमकां घे सोम्या. आमचें जिवीत बदल. आमकां समाधान जाय, आमकां मोग जाय, आमकां भलायकी जाय. आमी तुजे सांगात जिवंक जाय सोम्या. तुवें आमच्या काळजांत रावद सोम्या. हे खातीर सगळें आमी सांडटा सोम्या. जिणी बदलता सोम्या. पातक रडता सोम्या. तुज्या पांयां तळयता, तुजी काकूट मागता. सकड आमी देवा मुखार पातकाचें बक्षाणें मागया. बोगस म्हाका, बोगस म्हाका, बोगस म्हाका सोमिया. 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 बोगस म्हाका, बोगस म्हाका, बोगस म्हाका सोमिया. हांव एक पातकी, हांव एक पातकी, हांव एक पातकी, हांव एक पातकी. तुजे सरशी आयला, स्वीकार कर म्हाका सोमिया. बोगस म्हाका सोमिया. बोगस म्हाका सोमिया. बाबा भयणीनो, देवाचें उतर एक घडी पोर आयकूंक आमकां आज आमी तयार करया. पवित्र आत्म्याची सकत मागया. देवाचें उतर आमकां सुटका दिता. देवाचें उतर आमकां जीव दिता. सगळ्या हाडांचें दृश्य आमी नियाळूंक वेता. कशें देव सगळ्या हाडां बरी जाल्ल्या मनशाक जीव दिता, कशें आज ह्या संवसारांत प्रत्येक रितीन सुक्या हाडां बरी जावन गेल्ल्या आयच्या ह्या संवसाराक देवाचें उतर जीव दिवंक शकता म्हणलें नियाळ करया. देवाच्या उतरांतय आमकां आमी लागीं हाडया, समर्पया. देवाच्या उतरा खातीर आमचें काळीज तयार करया. पवित्र आत्मो आमचे ती ह्या घडये येवूं दी. देवाच्या उतराक आडकळाच्यो सर्व संगती आमचे तोंड पयस करूं दी. देवाच्या उतरा विरोध जालो पातकाचो काळोख आमचे तोंड पयस करूं दी. देवाच्या कृपेचो आशिर्वाद आमचेर वचून दी. देवाच्या कृपेचो शिवोरो आमचे तेर वचून दी. आमची काळजां देवाच्या कृपेन तो भरून दी. आनी ह्या देवाच्या उतरा मारी पात आमी निजाके देवाच्या ते दैवीक जीव आमचे भितर सोडोंक ते करपा मागया आनी पवित्र आत्म्याची ससाय मागया. पवित्र आत्म्या,
कृपेचा गोरा आमचेर तू देवून ये, आमचेर तू देवून ये. पवित्र आत्म्या कृपेचा गोरा आमचेर तू देवून ये, आमचेर तू देवून ये. लाभय आमकां तुजी कृपे देणी, लाभय आमकां तुजी कृपे देणी. बळादिकर आमची अस्कचिणी, बळादिकर आमची अस्कचिणी, बळादिकर जिणी. पवित्र आत्म्या कृपेचा गोरा आमचेर तू देवून ये, आमचेर तू देवून ये. पवित्र आत्म्या कृपेचा गोरा आमचेर तू देवून ये, आमचेर तू देवून ये, आमचेर तू देवून ये. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकुया. अध्याय 30:7 वोळ 1-10. सर्वेस्परचो हात म्हजेर आयलो. ताणें सर्वेस्पराच्या आत्म्या उदेशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फालक्या मदें दवरलो. तें फालकें हाडांनी भरिल्लें. तांचे व्हड संख्येन फालक्यांत पडून आसलीं, तीं सारकीं सुकिल्लीं. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, ह्या हाडांक परतून जीव येत काय? हांवें जाप दिली, सर्वेस्परा देवा, तें तूं जाणाय. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सुक्या हाडांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयका. ह्या हाडांक देव अशें म्हणटा, हांव स्वास तुमचे भितर सरासो करतलों आनी तुमकां जीव येतलो. हांव तुमचेर शिरो घालतलों आनी तुमचेर मांस दंपाशें वाडाशें करतलों. हांव तुमचेर कात दमतलों आनी तुमकां स्वास दितलों आनी तुमी जियेतल्यात. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो. हांव प्रवाद करता आसतना एक व्हड आवाज आयकलो. एक कडकड जालो आनी हाडां लागीं सरून हाडाक हाड जोडून आयलें. हांवें पळयलें आनी तांचेर म्हाका शिरो दिसल्यो. तांचेर मांस वाडटालें आनी कात दंपोन येतली, पूण तांचे भितर स्वास नातलो. ताणें म्हाका म्हळें, स्वासाक प्रवाद कर, मनशा पुता, प्रवाद कर. स्वासाक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, स्वासा चाराय वाऱ्यांतलो ये आनी मेल्ल्यांनी
जीवचे खातीर तांचेर स्वास सोड. ताणें म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी स्वास तांचेर भितर सरलो. तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर तीं उबीं रावलीं. एक व्हड अगणीत सैन. देवाचें उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एक मोठो नियाळ आतां ह्या उतरांचेर आमी करया. मेल्ल्या मनशाक आमी पळयला. तेय बाबा भयणीनो, एक मेल्लो मनीस थोड्या दिसां उपरांत आमी पळयलें जाल्यार आमकां एका मेल्ल्या मनशाच्या आंगाचेर मांस पळोवंक मेळचें ना. त्या मनशाचे कुडीचे विश्वे पळोवंक मेळचें ना. त्या मनशा तें आमकां पळोवंक मेळचें कांय भौशा कट्टे आनी हाताच्या पांयांची आनी पाटीची कण्याची हाडां मात्र. दुसरें कांय आमकां पळोवंक मेळना. कित्याक तें कुसोवन वेता. स्वास केल्या उपरांत मनीस जिवंक शकना. मेल्ल्या मनशाक जीव करूंक तुका आनी म्हाका कोणाक जायना, खंयच्या धक्तेरेकी जायना. तर हाडांक जीव येत गे, हाडांक जीव येत गे. बाबा भयणीनो, आज पयल्या सुवातेर आमी उडास्त भरया. कित्या खातीर मनशा थंय अशें घडटा? एक मनीस जीव आसा म्हूण आमी समजचे जाल्यार त्या मनशा थंय स्वास आसचे. ताची ती आत्मा आसावी जाल्यार ती स्वास जीव आसाचे जाल्यार जीव गेला. स्वास ना म्हळ्यार जीव गेला म्हण अर्थ. तो निर्जीव, मोडे म्हणटा आमी ताका. आज मनशाच्या जिविताक कितें अर्थ दिता? भावा भयणी, हा संवसार मोडे जाला गे. संवसार सुक्या आडांच बरी जाला गे. भविश्या दिश्ट घालतना आमकां वय म्हूण दिसता. एजेकियल प्रवाद्याक देवान एका फालक्याक व्हेलें आनी तें जावन आसलें सुक्या हाडांचें फालकें. सुक्या हाडांचें फालकें. थंयसर जीव मनीस नातले, मेल्ल्या मनशाची हाडां मात्र. बाबा भयणीनो, कशें भोगता? सेमिस्त्रेक येतानाच आमकां थोड्यांक बेन दिसता. अशें म्हणटा आसतना हे देवडल्या सुक्या हाडांच्या फालक्याक वेताना एजेकियल प्रवाद्याक कशें भोगात? जीव नातल्लीं हाडां. बाबा भयणीनो, आज देव म्हाका आनी तुका सुक्या हाडांच्या फालक्याक व्हरता. खंय आसा हें सुक्या हाडांचें फालकें? बाबा भयणी, आज देवाक सांडुल्लो मनीस खंयसर जियेता. देवाक आज जागो ना, देवाचे उतराक जागो ना, दैवीक मौल्यांक जागो ना. तो संवसार, तें कुटाम, ती समाज, तें तो वाडो, तें सेसामार, तो मनीस सुक्या हाडांचें फालकें. केदळा म्हज्या आनी तुज्या जिवितान देवाक जागो ना. देवाच्या मोगा थंयसर जागो ना. देव आमचे थंय ना. थंयसर आसा कितें? मरण. जीव नातले कडेन मरण मात्र आसा. थंयसर जीव ना म्हळ्यार मनीस मेला. देवा विन मनशान जिवंक जायना.
भावा भयणीनो, आयच्या संवसाराचेर दिश्ट घालता आसतना आमकां एका तरान बी दिसता, ह्या दिसांनी आमी मागता मस्तू पिडा गूण जावन दी, कोरोना पयस करून दी, विघ्नां अनवरां पयस करून दी, हें सगळें आमी मागता भाव भयणीनो. हे पूण एक आमी चिंतलांगी, हांवें आनी तुमी मनशांनी कितें कारण? आज मनशाचें जिवीत कशें आसा? आज मनशाच्या जिवितांत जागो आसा गी? संवसारीक ग्रेस्तकाय, वडपणो, हंकार, गर्व संवसारान भरून गेला. मनीस देवाक विसरला. कुटुंबांनी मागणें उणें जालां. कुटुंबांनी नैतीक मौल्यांत भ्रश्टाचार भरून गेला. ह्या दिसांनी आमी आयकता प्रत्येक रितीन एक आयकता, कोरोना पिडेस्तांक ट्रिटमेंट दिता आसतना थंयसर भ्रश्टाचार, थंयसर एका 4 वटेंनी पयशे भितर घालचे, अन्याय, दुर्बळ आनी ग्रेस्त म्हणलो थंयसर तरबेद असलें ह्या संवसारांत चलता बाबा भयणी. अशें आसता मनशाचें जिवीत सुक्या हाडांचें फालकें जायनासतना रावता गे. आज बाबा भयणीनो, स्वामी जेजू क्रिस्त आज आमकां ह्या फालक्याक व्हरता. आनी कितें म्हणटा मुखलें उतर, सर्वेस्पराच्या आत्म्या उद्देशी म्हाका भायर व्हेलो. सर्वेस्पराच्या आत्म्या उद्देशी म्हणजे पवित्र आत्म्या उद्देशीन ताका व्हेलो प्रवाद्याक. सर्वेस्पराचो आत्मो ताजे थंय आसलो. बाबा भयणीनो, आमकां प्राय वेतना दिश्ट मंद जाता. दिसना तर आमकां वास्तुस्थिती पारखूंक जायना. पिडा आयल्यार इम्युनिटी म्हूण जायचे. इम्युनिटी उणी जाली जाल्यार, रोग निरोधक सगत उणी जाल्यार आमी वेगळी पिडेस्त जाता. ती आमकां जायचे. आज बाबा भयणीनो, संवसारांत खंयच्या दृश्टीन देखता आमी. आज संवसार असो तसो संवसारांत अशें घडटा तशें घडटा म्हण आमी बाबा भयणीनो आमी म्हणटा वय. पूण आज संवसार आमी आत्म्याच्या दृश्टीन देखा जाय, आत्म्यान भरिल्ल्या दृश्टीन देखा जाय. ताचे विणे संवसार कितें म्हण आमकां कळना. बाबा भयणीनो, आत्म्या उद्देशीन गेल्ल्या वेळार प्रवाद्याक थंयसर सुक्या हाडांचें पालकें दिसलें. मनशाचें जिविताचें रूप कळ्ळें. आज आत्म्या उद्देशी हांव आनी तुमी बरना जाल्यार, पवित्रत्वाच्या सक्तीन आमी संगती पारखूंक शकना जाल्यार संवसाराची स्थिती आमकां कळना. मनशाचें वायट आमकां कळना. आज संवसारांत देवाची कुशी समजाचे तर, देवाच्यो वाटो जिविताच्यो समजाचे तर, देवाची कितें अजेरपण आमी समजाचे तर भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या सक्ती विणे आमी करूंक जायना. त्या देखून आमी उडास दवरया, आत्म्यान आमी भरिल्ले जावया. देवाच्या प्रवाद्याक फालकें दाखयलें, सुक्या हाडांचें फालकें. सुक्या हाडांच्या फालक्यांत कितें जाता? कांय प्रयोजन ना. सुक्या हाडान बी जीव येत गी. कोण आमी सांगता गी सुकी हाडां जीव जातीत गे म्हणून. आनी देव प्रवाद्याक सांगता, कितें पळय मनशा पुता, ह्या हाडांक जीव येत गाय. भावा भयणी, आज आमी आमच्याच जिविताचेर एक दिश्ट घालया. आमी सुक्या हाडांच्या फालकेन आसां. कितल्या आदानाची आमची कुटुंबां सुक्या हाडाची पालकीन जाल्यांत. कितल्या आमच्या कुटुंबांनी देवाचो मोग ना. कितल्या आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाचो मोग ना. कितल्या आमच्या कुटुंबांनी मावल्यानात. कितल्या आमच्या कुटुंबांनी नीत ना, मोग ना, समाधान ना. आमची कुटुंबां सुक्या हाडाची पालकीन हेंगे. आमची समाज भ्रश्टाचार, अनीत, वायट, खोटेपण, थरबेद, अन्याय, लढाई, झगडी हे सकट भरल्या ह्या समाजान नीत आसा, देव आसा. सुक्या हाडाचें पालकेन हेंगे. सुक्या हाडाचें पालकेन हेंगे. वैयक्तीक जीवन भाव भयणी, जेन्ना तुजे जिवितान देवाक वेसणलय, संवसारांत वायट जिणी जियेतय, कुडीच्या वडण्यां खातीर जियेतय, संवसारीक लोकधन्या हुंदोलय, हर एक अनितीन जियेतय, तुजे थंय जीव आसा. सुक्या हाडांचें पालकें. उडास दवरया भाव भयणी, आमी सुक्या हाडाच्या पालक्याच्या स्थितीत पावल्या. देवाचें उतर कितें सांगता? ह्या सुक्या हाडान जीव येत गाय. बाबा भयणी, देव तांकां प्रवाद्याक सांगता, प्रवाद कर, स्पीक, प्रवाद कर, आनी सुक्या हाडांक जीव येतलो. आनी प्रवादी कितें करता? प्रवाद करता.
हाडांक तो प्रभात करता. या सुक्या हाडांनो सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांव स्वास तुमचे भितर घालतलो आनी तुमकां जीव येतलो आनी जीव आयलो. तुमचेर हांव शिरो घालतलो, तुमचेर मांस वाडशें करतलो आनी तुमचेर कात दमतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. आनी तेन्ना त्या सुक्या हाडांक सुकी हाडां व्हड आवाज करूंक लागली, कटाकटाकटाक आवाज करूंक लागली. हाडांक आनी गडसले, हाडांक सुकी शिरो भरल्यो, मांस भरलें, कात दंपली, हाडांक जीव आयलो. आनी देवाचे उतर परत आमकां सांगता प्रभाद्या प्रभात कर, स्वास सोडू. आनी प्रभाद्यान स्वास येवं दी म्हूण फरमायलें, प्रभात केलो आनी त्यो मेल्ल्यो कुडी जिवन जावन उठल्यो. बाबा भयणी, आज आयच्या संवसाराचे दिश्ट आमी घालया. आयचो संवसार परत जीव दडूंक शकतलो. सुक्या हाडान जाल्ली ज्याद आमचे कुटुंब, सुक्या आडाबरी जाल्लो हो संवसार, सुक्या आडाबरी जाल्ली आमची समाज, सुक्या आडाबरी जाल्लें आमचें जिवीत परत्यान मासान भरतलें गी, शिरो येतलो गी, जीव भरतलो गी, स्वास येतलो गी, आमची ती भलायकी येतली गी, आमकां समाधान येतलें गी, आमकां मोग येतलो गी, आमकां जीव येतलो गी, आमकां नवेपण भोगतलें गी, ह्या पिडेतो सुटका मेळटली गी, ह्या दुखातो सुटका मेळटली, खंती बेदराचो सुटका मेळटली गी, निराशेतो सुटका मेळटली गी. बाबा भयणी, देवाचे उतर सांगता स्वास प्रवात कर, स्पीक. देवाच्या उतराक सकत आसा. 2000 वर्सां आदीं हें देवाचें उतर शब्द मनीसावन आयिल्लो, मेल्ल्यांक जीव केल्लो. सोमी लाजाराक ताणें जिवंत केलें, जायराच्या दुयेक ताणें जिवंत केलें, मेल्ल्यांक ताणें जीव दिलो, विधवीच्या पुताक जीव दिलो, पिडेस तांची पिडा गूण केली, देंवसारांक धांवडयले, पातक्यांक बक्षिले, सगळें ताणें केलें, जिवीत बदललें, नवो जीव दिलो, मेल्लो संवसार जीव केलो ताणें. तर आज तोच सोमिने गी बाबा भयणी, आज म्हजे आनी तुजे सांगता आसा. त्या सोम्या लागीं येवया. सुक्या हाडाचें दृश्य आज आमी नियाळ करन जेजून आमचें ती जिवीत हाडच्या खातीर बाबा भयणी आज आमी मागया. सोम्याची कृपा आनी आदार आमी मागया. एक घडीभर आज संवसारा खातीर आमी सर्व इरादे ताची ती दवरून आमी मागया. बाबा भयणीनो, सोम्याची कृपा आज जाय. आयच्या संवसारांत आमी विशेष रितीन सुक्या हाडा बरी जावंक पावल्ली. पयल्या सुवातेर बाबा भयणी, आज ह्या संवसाराचेर आयिल्ली कोरोना पिडा, ह्या पिडे वरवीं कश्टांच्या लोकां खातीर मागया. आज कितलेशीं जाणां तांच्या जिवितांत आज कश्टांनी सांपडल्यात, पिडे शिडेक सांपडल्यात. कोरोना पिडे वरवीं आज ट्रिटमेंट समेत मेळना. आस्पत्रेन बेड्डां खाली नात म्हणटात. आस्पत्रेक वचचें पडटा. जाय जाल्यार ट्रिटमेंट मेळना. मेल्ल्या मनशांक एक बरें अंतीम संस्कार पर्यंत सारको मेळना. जाय तल्ली वखदां मेळनात. मनशांतून मोग मेळना. मनशांतून स्वागत मेळना. सांगात कोण मेळना. असल्या कठीण परिस्थितीन संवसार आसा. हर एक दीस वकात सोच वेळटलो म्हणलो बरवसोय पयस जावन येता. दीसभर तें खंत सोडून येता मनशाची. आज ह्या जाल्ले वरी मनीस कामां उगडावंक पावल्यात, कंपनी बंद जाल्यात, आर्थीक परिस्थिती बिगडल्या, संवसार दुर्बळकायेन बुडोवन येता. लॉस नश्ट असले आमकां सदांच आयकोंक मेळटा. बाबा भयणी, मनशां आज दुखांत आमी करतात. आमची कितलीं जाणांची कुटुंबां ह्या पिडे वरवीं दुखांत आसात. आमीच आकांतांत आसा. बाबा भयणीनो, आमचे सर्व कश्ट सुक्या हाडाच्या पालक्या बरी जाल्ले जेजूक आमी भेटोवया. आज आमचे प्रत्येक रितीन ह्या सुक्या हाडांक जीव दिवंक म्हणले बरी वावर करच्या दाक्तेरांक, वावर करच्या नर्सांक, वावर करच्या भलायकी सिबंदीक, वावर करच्या पुलिसांक, सरकारी अधिकाऱ्यांक आनी आमच्या मुखेल्यांक, कोण सक्कड ह्या सुक्या हाडान जीव बरोवंक देवाचे तेर कृपेन वावुरतात, प्रवाद करून म्हणले बरी करतात. बाबा भयणीनो, तांचे बसत मागया. तांचें काम एक प्रवाद कोण, रिस्केन तांणी काम करचें एक प्रवाद कोण. असल्या कामांत देवाची सगत आमी मागया आनी सोम्याचें रक्षण तांकां आमी मागून गावया.
जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका बाबा बहिणीनो भावार तपासत मागया आज संसार सुक्या हाडां बरी जाल्ल्या पालक्या बरी जाला कित्या खातीर देवाक जागोना भावार्थ उणो जाला देवाची भक्त उणी जाल्या कुटुंबांनी मागणें उणें जालां मनीस पिढी मनशां देवाची अलक्षा करता मनीसा देवासपणाची अलक्षा करता मनीसा संवसारीक संगतींनी वेळ करशिता भावार्थ अस्कस जाला मनीस देवाचेर दुबावता एका रितीन मनीस देवाक हकमान करता असली परिस्थिती भावार्थ नातले वरवीं आज कशी का मनीस ताजे आत्मी जिवन अस्कस जाला आनी एका वाटेन आज आमी भावार्थ पासून मागया कित्या खातीर आज बंद जाल्ल्या इगर्जांनी मिसां भेटोवंक जायनात आज मिसाक आयले रे आमी थोडोसो वेळ भियान आनी आकांतान बरे आमी मिसां भेटोवन आसा मागण्याक अवकाश ना कितलेशे आज आराधनाक अवकाश ना लोकांनी सांगत येवन देवाचे उतार आयकोंक अवकाश ना असल्या परिस्थितींत लोक आसा आमचो भावार्थ घट करची वाटो बंद जाल्यात बाबा भयणीनो असल्या पासून मागया आमचो भावार्थ घट करून दी सोमी आमच्या संगता रावून दी मोगला जेजू आमचो भावार्थ घट कर दंडळटाव सोम्या पेद्रू बरी आमी दंडळटाव वारें वादळ येताना पेद्रू बुडता म्हूण बोब मारली ताणें सोम्या आमकां थोडी पिडी दंडळटा बुडता म्हणलें बरी दिसता थोडी पिडी बेन दिसता आकांत दिसता सोम्या आमचो भावार्थ घट कर तुजेर पातयेशें कर जेजो तुजें उतार आमी वाचून प्रत्येक रितीन जे आमच्या घरांत मिसां येवंक जायना जाल्यार घरांतपणी मागणें तेर्स भक्तीपण आमी तुजे उतार वाचून नियाळ करून जेजो आमचो भावार्थ घट सांबाळलो गो सोम्या आमकां कृपा दी आनी सकत दी म्हणून मागया जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका मागया बाबा भयणीनो आज निराशी जाल्ल्या पासत निराशपण आज संवसारांत कितलेशें पळोवंक मेळटा थंय हाका त्या भुरग्यान 10वी क्लास जाल्ल्या भुरग्यान ताजे चलती परिक्षेन कितें समाधान जीवघात केलो आनी थंय दुबाय तेकल्यान ताज्या उपरांत नश्ट जालो म्हणून बिल्डिंगांतान उडोवन जीवघात केलो थंय एका धर्म भयणीन जीवघात केलो थंय एका याजकान जीवघात केलो थंय एका बापायन जीवघात केलो थंय एका आवयन जीवघात केलो थंय एका पत्नीन जीव असलें आयको मेळटा सोम्या निराशपण कितलीं जाणां निराशेन सांपडल्यांत कुटुंबा जिवितांतली निराशा व्यापारी जिवनांत निराशा दिसपडत्या कामांत निराशा जिवितांत सोलवणेची निराशा सोम्या असल्या निराशेच्या परिस्थितीन कितलीं आमची भाव भयणी सांपडल्यात कितलेशा पती पत्नीक कादरी जिवनांत संतोष ना कादरी जिवनांत संतोष नातली निराशा ती फुड करना जात बायले तावन मोग मेळना घोवा तावन मोग मेळना आवय बापूय भुरग्यांक तावन मोग मेळना भुरग्यांक आवय बापूय तावन मोग मेळना एकसुरपणो आनी आमकां पळयतली कडेन नात म्हणली खंत भाव भयण सोम्या आज एक आमच्या भाव भयणीची खंत बेजार आहे तुजे पांय तरी दवरता हांव जेजू निराशी जाल्ल्या बरवसो दी जेजू विशेष रितीन ह्या पिढे वरवीं आज मनशाचें जिवीत कश्टांचें जाल्ल्या वेळार खरी एका वटेन आमचे पयशे गेले काम गेलें खंत गेली कंपनी बंद जाली अरे एक असली निराशा जेजो आमकां दोस्ताना आमकां तुमचो भरवसो दा आनी धैर्य दे म्हूण तुजे लागीं मागता हांव जेजो आनी तुजी कृपा मागता हांव जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणे
करता तुका. मागया बाबा भयणीनो भात कांतावन मनशान पाटी परतोवचे खातीर बाबा भयणी आज आमी सगळ्यांनी पातक रडची गरज आसा आनी पातक रडले हांव ओडलो आनी आतां पातक्यां पासून मागची गरज आसा. आमी भविष्या ह्या आराधनांत भाग घेतले न्ही पाताक रडले हांव आनी आमी भविष्या निर्धार केलो आमचे पाताक सोडून आमी बरी जियेत म्हूण संवसारा खातीर मागया बाबा भयणीना. कितलेशे जणांत पाताक रडनात देवा मुखार घालते जायनात तांचे बसत मागया मोगला जेजू आज पातक्यांक तुका भेटोवन दिता हांव. कोण मनीस पाताक रडना चिनी बदलिना तांच्या हंकारपणान जियेतात गर्वान जियेतात अहंकारान जियेतात पाताक रडनासतना तुजे मुखार तकली बागोवन तयार ना सुम्या तांकां तुज्या पांय तडी हाडटा हांव जेजू. पाताक रडोवन जिणी बदलो मनशाचें काळीज मोव कर जेजू. सुक्या हाडांक जीव दिल्लोय तुवें सुक्या हाडांक जीव दिल्लोय सोम्या तुवें सुकी हाडां जीवन केल्लो तूं सोम्या खंडीत जावनी आज सुक्या हाडां बरी जाल्लें फातकी मनशाचें जीवन नवें करून तुका साथ आसा. सगळ्या संवसारांतल्या पातक्यांक तुका भेटोवन दिता हांव. आमी पातकां गेल्यात आमी तुका भेटोवन दिता हांव. जिवीत बदलून नव्या पातक रडोवन तुजे ती फाटी येवंक तुज्या वाटेन चलोवंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता हांव जेजू. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. नैसर्गिक अनवरां सांपडलेल्या बसत मागया भाव भयणीनो ह्या दिसांनी नैसर्गिक अवघरां घडूनच आसात. पावस येता आनी दैते कडेन आवर येता आवरांत जैतो नश्ट जाता जैते कडेन बुंयकां बी जातात आनी असल्या नश्टां मनीस सांपडटा. जायते कडेन पावस नातिल्ले गांव आसात आनी अशें केल्लें बेडें वेता. सुम्या असल्या नैसर्गिक अवघडांक घडून कितलेशे जीव येतात. परस हांगासर लागशिल्ल्या गुरपुरांत गुडो घोसलोन दोगां भुरगीं मरण पावलीं. सोम्या असलीं विघ्नां अनवरां नैसर्गिक अनवरां तुज्या हातांत समर्पण दिता हांव जेजू. राग मनशा कोळा ह्या नैसर्गिक अवघडांक मनीस सांपडून कितें आपाय सांपडना अशें आमच्या जिवाक बादेल जे आमी तुज्या हातांत समर्पिता हांव जेजू. राग खंयसर असली नवघरांक अनवरां घडतात आनी मनशाचेर भिरांकूळ अनवरां येतात. सोम्या तुजो हात उबार आनी बचाव केल्ले इस्रायल परजो तुवें बचाव केल्ली वाऱ्या वादळ तुवें थंड केल्ली. ह्यो नैसर्गिक अवघडां आडोवची सगळं तुका मात्र सोम्या. तुजें एक उतार आनी तुजी एक ल्हानशी खुशी पुरो सोम्या. सर संगती तुका आमी समर्पण दिता आनी तांकां राख म्हण मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. वैयक्तीक गरजां बसत मागया बाबा भयणीनो. सबार जणांनी तुमी ह्या हप्त्यान म्हाका वस्तू भिनावत आयल्यात. तो जायत्या जणांनी भलायके पासून मागोवंक शकला. थोड्यांक ह्या दिसांनी कोरोना पिडेचे भिया वरवीं कश्टून आसात. थोड्यांक तांच्या घरांतली अनवार आयल्यान थोड्यांक नश्टां सांपडल्यान. एकलो आमचो भाव KMC आस्पत्रेन कॅन्सर पिडेन आज वळवळटा. आनीक पिडेस्त बाबा भयणीनो तोय कॅन्सर पिडेन वळवळटा. ताणें आमचे लागीं मागूंक विनंती केल्या आनी दोगां तेगांक कोरोनाची पिडा तांकां लागल्या आनी त्या पिडेंत वळवळटात. मागण्या घरा पात्र आमचे खातीर म्हूण आनी दोगां मनशांनी प्रत्येक विनंती केल्या. आमी दोगांय प्रायेची मनशां आमकां आमचे भोंवतणी सगळ्यांनी पिडा आयल्या. देवान आमकां रातचे बसत आमकां बसत मागा म्हणून तेणी विनंती केल्या.
भाऊ भयणीनो आमची सर्व वैयक्तिक इरादे भेटून दिवया, तुमच्या गरजो भेटून दिवया. कितली जाणां तुमी कश्टांत आसात, कितलीं भुरगीं आस कश्टांत आसात, शिकप कशें करचें म्हळ्यार कधी भितर आसात तुमी मागा. सगळ भुरगीं कोण तुमी ह्या आराधनांत भाग घेतात, सगळ भुरगीं मागा, जेजू कडेन मागा. देवाने अनवरात दिवन तुमचें शिकाप बऱ्या तरान जावच्या पसत. कोण सगळीं तुमचे पैकी काम गेला, तुमच्या घरांतल्या मनशाचें कोणाचें काम गेलां आनी मुखार कामाची कंत आसा, मागा जेजू कडेन. सोमी खंडीत जावनी, सुक्या हाडांत जीव दिल्लो सोमी हो, सुक्या हाडांत जीव दिल्लो सोमी, ताचे एक उतार पुरो, सगळें जिवीत आमचें नवें करूं गो. मागा ताचे कडेन. कोण तुमी अंतुळणार आसात, पिडेन कश्टातात, जेजूची सखत तुमकां गरज आसा, भावार्थान मागा भाऊ भयणीनो, भावार्थान मागा. तुमी मागले मेळटा. भाऊ भयणीनो कितलेशे संगती ह्या दिसांनी हांव अनुभव करून आसा. हांवेंच कितली मागणी केली आनी ती मागणी फळादीक जातात भाऊ भयणीनो. आज कितलेशे ह्या आराधना वरवीं कितले लोक म्हाका कितलीं जाणां फोन करना, बंद पडले पादर मुखार सून वरा म्हणलें. कितलें सोम्य ते एक रिती सोम्याची सकत कितलें काम करता म्हणलें हांव जाणा भाऊ भयणीनो. ह्या सक्त्यान आमी भरया. जेजू कडेन मागलें खंडीत मेळनासतना रावना. 100% म्हणल्यार म्हाका भोगता, कित्याक ह्या दिसांनी हांव अनुभव करून आसा सोम्याची सकत. भाऊ भयणीनो देव आमचे ती बळवंत जावन आसा, देखून मागा. ह्या घडये सक्कड तुमचे हात तुमी बसले कडेन अर्द्यार दवरना, ह्या कडेन मागा. सक्कड जेजूक आमचे इरादे भेटोवन आमच्या घरांत कितें जाय, आमच्या प्रत्येक तरान तुमकां कितें जाय, एक बरें घर जाय, एक वस्ती करून जागो जाय, एक घरांत समाधान जाय, एक बरें काम जाय, आमच्या भुरग्यांचे आशिर्वाद केले जाय, बरी भलायकी जाय. अरे एक तुमचे इरादे सोम्या थंय दवरा आनी मागा. आनी ह्या सोम्या कडेन मागून आमी भेटोवया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्यांचेजो जेजू आमची मागणी आयक. जेजू वेल्ल्या हाडांक जीव दिल्लो सोमी तूं, मेल्ल्या लाजराक जिवंत केलो सोमी तूं, मेल्ल्या विधवेच्या पुताक जीव दिल्लो, हर एकल्या बिडाक खूण केलो तूं. सगळे हो सोमी तुजेर आमी पात तुझे सगळ्या मनशा कडची, सगळ्या आमच्या भावा भयणीची हर एकल्याची कोण आहे मागो विनंती केल्या सगळी गोम्या हर एक मागणी तुझ्या पांय तरी भेटून दितात. जेजू तू आपण नका गुण कर येतो, तुझ्या दैविक शक्तीन गुण कर येतो. हील टच अँड हील every person. We believe you Lord, we believe you. Bhakti to believe you Jesus. Touch me Lord, help me come to my rescue Jesus. Hallelujah 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 hallelujah. भाऊ भयणीनो सोम्याचो आशीर्वाद मागया. येद्या व्हडा सक्रामेंताक गीत गावन सोम्याचो आशीर्वाद मागया आनी आमच्या कुटुंबाचेर देवाची बेसांव मागया. सुक्या हाडांक जीव भरलो तो सोमी आमकां नव्या जिवान भरून दी. येद्या व्हडा सक्रामेंता साश्टांग नामान करुया. पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या. सोन्वेशा अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ देव्या. जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिताक समासमी नावाडटा.
प्रार्थूया. ये देवावेचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सडपणे सबळ सदांच आमचे ती आमी बोगीस सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पबीत मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दैन पबो कर. जो जेत आनी रात करताय ससनाच्या ससना. आमेन. निराशेच्या वेळा आकांताच्या काळा आस्रोताच्या पायांतळा ये सुमिया सुमिया ये सुमिया सुमिया बरवसो आमचो दंडळताना कष्टाची वाढती समकताना सरक्या वाटेन चलय आमकां मेटा चुकून घुसपडताना ये सोमिया ये सोमिया. मोगाशेनो या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधनान भाग घेतिल्ल्या तुमचो सुमेस्तसो हांव काळजांतावन उपकार बावुरतां. आज हे आराधन दिवान वर्ड टीव्हीर प्रसार केल्ल्या दिवान वर्ड टीव्ही सो मालक मानेस्त स्टीफन मेंडीस आनीक ताचें कुटुंब आनी मानेस्त जॉस्विन तशेंच चित्रीकरण केल्लो मानेस्त सूरज मचादो आपुरबाचें संगीत दिवन आमकां मागोवंक आदार दिल्लो मानेस्त सैमन पायस आनी तशेंच आपुरबाचें डेकोरेशन केल्लें आमची CSST सिस्टरां विशेष सिस्टर सुनीता आनी तिका आदार दिल्ली सिस्टर लिनेट अशें ह्या सर्वांचो आनी हें आराधन सोलून व्हरूंक प्रत्येक रितीन आमकां हें बंद पडून वचूं मुखार वचचें म्हूण थोड्या पोशकांनी आमकां आदार दिला. प्रत्येक तरान दोगांनी एका म्हयन्याक आराधन करून आमी कुमोक दिता म्हूण सांगल्या. तशेंच जायत्यांनी म्हाका ह्या दिसांनी ह्या बऱ्या कामाक आदार जावन दायतो आमकां कुमोक केल्या. सर्व तुमचो पोशक असो दान असो हांव काळजांतावन उपकार बावुरतां तुमचे बसत मागता. बाबा भयणीनो खंयच्याय वेळार तुमची तेसावां इरादे आमचे लागीं तुमी धाडयेत. तुमच्या इराद्या बसत हर एका हप्त्याक आमी मागता हर एक दीस मागता तुमकां सुमेस्तांक परत्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन.